नमस्कार, येवकार तुमकां ह्या खास हब एनकाउंटर कार्यावळीन आनी आमी मेळपाक आयिल्ले आसा पाट्या पणजे आमच्याच ऑफिसा सकयल अशा एका मनशाक जाणें हाली रिएंट्री केली 7 म्हयन्या नंतर आनी ताजे उपरांत ह्यो बातम्यो जाल्यो त्यो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष सुप्रिमो मनोज परब. बरें करूं म्हणून तुका पयली मायक लायता. ओके, असं लावया. सो खूब दिसांनी इंटरव्यू करता तुजी सारकें. सो वॉट मेड यू कम बॅक? आमी तर दिशिल्लें कितें जालें तूं गेलोच म्हणत आनी परत बिरत येवपाना म्हणून. खुबश्या जाणांक तशेंच दिसलें की आमी येवचेच ना म्हणून. प्री मॅच्युअर सेलिब्रेशन बीन जालें बरें की आरजी ना, आतां आमकां टेन्शन ना. कितें आहा पळय, आरजीचो एक नवीन पार्टी आसले आसून सुद्दां आरजीचो जो भंय आसा पळय हो इमेन्स आसा, खूब आसा. आनी हो भंय जे लोक गोंयाच्या अगेन्स्ट आसा, गोंयकारांच्या अगेन्स्ट आसा तेंच्या मनान चड आहा. सो ते हॅपी जाल्ले की आतां तेंचो मार्ग मोकळो जालो. कोणें सेलिब्रेट केलें? खूब जाणांन केलें. ऑपोजिशनान तर सामकेंच केलें, जावं ती BJP जावं नाजाल्यार काँग्रेस. आमी जालें आतां सगळें रान मोकळें आहा म्हणून आमकां. बट तेका लागून येवचें पडलें आनी येवपाचें तर आसलेंच आमी. अशें ना की येवपाचो प्लॅन नासलो म्हणून येवपाचो प्लॅन आसलोच. पूण अशें एक आनी एक डेंजरस सिग्नल म्हाका दिसता की एक खंयची पार्टी एकाच मनशाचेर डिपेंडंट रावप आनी तो मनीस फाल्यां सपोजिटली येना जाल्यार ती पार्टी कंप्लीट पॅरलायज जावप इज नॉट अ गुड हेल्दी सायन ऑफ ऑर्गनायझेशन. ना, तशें नासलें तें. एक्चुली कशें आहा पळय, हांव नासलो आनी भुरगे नासले अशें नासलें की आमी ते स्ट्रेटजिकली सगळ्या भुरग्यांक आमी सायलंट दवरलेले आनी ती आमची स्ट्रेटजी आसली. आनी तो कित्याक रिजन सिंपल जें हांवें प्रेस कॉन्फरन्सानूय सांगलां की गेली 7 वर्सां कंटिन्युअस आमी ग्रावंडाचेर आहा आनी लोकांचे इश्यूज घेता आमी. लोकांक लागून ह्या खंयच्या वाड्यार धांवता, गांवांत धांवता, खंय मेळटा थंय धांवता. ते मागीर हिल कटींग जावं, लँड फिलींग जावं, हे सगळें धांवता आसतना अशें जालें की आमी जे पॉलिटिकली आमकां जिखपाक जे भितर थोडे गजालीची गरज आसली, म्हणजे कशें जालें की आमी ते रेव्होल्युशनरीज म्हटल्यार आमी फक्त इश्यूज घेवपाक उरले, पूण बाकीचे जे गजाली आसले जे आमकां भितर घालपाक जाय आसले अलॉंग वीथ इश्यू घेवन सुद्दां जे करपाक जाय आसले पळय ते आमी करूंक ना. बट राजकारण वॉज नेवर पार्ट ऑफ युअर पॉलिटिक्स. ना, राजकारण वॉज नेवर अ पार्ट. बट जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान येयले म्हणजे आमी जिखपाक जाय न्हू. जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान येयले तेन्ना सिस्टम चेंज करपाक येयलो जाल्यार सिस्टमान भितर घुसपाक जाय. सो आमी कितें केलें, आमची मिस्टेक वॉज की आमी तेंच करीत रावले. आमी सिस्टमान घुसपाक कितें जे करपाक जाय आसलें पळय तें आमी केन्ना करूंकूच ना, चिंतूकूच ना. पूण हें तुका कळ्ळें केन्ना? वेन यू लॉस्ट द इलेक्शन. येस, जेन्ना आमी चिंतलें की आमी घेता पळय, जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें, 2022 इलेक्शन जावन एकूच पार्टी अशी आसली जी नॉन स्टॉप ग्रावंडाचेर आसली. एक दोन म्हयन्याचो बीन ब्रेक घेतला आसतलो आमी तेन्ना भुरग्यांक फक्त रिकवर जावपाक. कित्याक 1-2 वर्सां भुरगे काम धंदो सोडून काम हेका आसले, आरजी वांगडा काम करताले. सो तें रिकवर जावपाक फक्त 1-2 म्हयन्याचो पिरियड आमी दिल्लो तांकां. पूण तेन्ना सुद्दां आमचे एक्टिविटीज चालू आसले. पूण ह्या फावटी इतले करून जेन्ना आमकां ही मतां पडलीं, जेन्ना आमी एक्सपेक्टेशन आमचे चड आसले तेन्ना आमी सगळे हर्ट जाले. सो तेन्ना आमी चिंतलें की खंय आमी चुकता हें आमी जर विचार करिना आनी आमी जर परत लोकांच्या प्रेशरान जर व्हांवूंक लागले, त्याच हेतून आमी फ्लोआन जर वचपाक लागले जाल्यार परतें सेम जातलें. परतें आमी 3 वर्सां काम करतले, परतें आमकां सेम रिजल्ट मेळटलो आनी परतें खंयच्या कडेन कांय ना. आमी भितर सिस्टमान पावचेच ना. सो आमी फायर ब्रिगेड आनी एम्बुलन्स कशी वयता तशेंच हांगा उजो पायले जाल्यार थंय कोणाक एम्बुलन्सान घालतले आनी सोंपतलें, काबार जातलें. स्ट्रेटजी रेडी जाली तुजी 7 म्हयने? स्ट्रेटजी आमची फूल रेडी आसा 2027 इलेक्शनाकूच न्हू तर तेच्या फुडले. कित्याक आमी जेन्ना चिंत्ताले लास्ट टायम की आमी पॉलिटिकली न्यू आसले आनी पॉलिटिकल न्यू आसल्या कारणान कितें जालें की आमकां अशे व्हडले मेंटर्स आमच्या कडेन आसले पूण त्या लेवलचे मेंटर्स आमच्या कडेन नासले. सो ह्या 7 म्हयन्यान अशा खुबश्या लोकां कडेन आमी कनेक्ट जाले. स्पेशली हांव कनेक्ट जालो, जेंच्यांनी आमकां लाँग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स कितें आसपाक जाय, त्या रितीन तुमी कसो प्लॅन करपाक जाय, हें सगळें आमकां शिकयलें. आनी आमी फक्त शॉर्ट टर्म गोलारूच खेळटाले आनी दॅट वॉज अ मिस्टेक. सो शॉर्ट टर्म गोल पळोवनूच आमी एक स्टेप घेताले. प्लॅन काडला? येस, आतां वी हॅव अ लॉंगर प्लॅन की आमी बाबा फुडल्या 15 वर्सांक लागून आमी आरजी कितें करपाक शकता. बिकॉज आमचे सगळे भुरगे पळय लास्ट टायम जर कॅन्डिडेट पळय एवरेज एज वॉज 30. सो ते 15 वर्सांनी 45 जातले. 45 आनी 2-3 वर्सां धर 45-50
जे 50 वर्सां जातले पूण ह्या भुरग्यांक लागून त्या भुरगे जर गोंय हातीन घेतले आनी ते भुरगे जर गोंय चलयतले जाल्यार तांकां कितें आमी ट्रेन करपाक जाय, तांकां आमी मार्गदर्शन कशें करपाक जाय, तांकां लाँग टर्म आमी गोल कसो दाखोवपाक जाय, गोंया खातीर आमचें विजन आसा तें फुडें आमी कशें एकॉम्प्लीश करपाक जाय, हे सगळे गजाली ह्या 7 म्हयन्यान आमी शिकले आनी ते आनी फुडें आतां आमकां दवरपाक जाय. हांगा मातशें उबें रावया. ज्ञान सेतू, सो तुका ज्ञान दिलें कोणें तरी. हय ज्ञान दिलें सारकें, सेतू बरें येवचें ज्ञान पडपाक ना धाडलें तुका. तुवें. ज्ञान स्तंभ सारकें. ओके, सो हे ज्ञान आतां फुडें. पूण हांगा बोवाळ जालो कितें की मनोज परब म्हणपाक लागलो डिप्रेशनान गेलो, तो अपेक्षा करतालो आपूण भावूक उडयतलो आनी MP जातलो. पळय पयलें म्हटल्यार हांवें केन्नाच सत्तेची आशा अशी करूंक ना की हांव जिखतलोच आनी म्हाका हांव डेस्परेट जिखपाक आसा, हें केन्नाच जावंक ना. आनी हे कोणें जे कोण म्हणटा की मनोज जिखपाक लागून करता, आपल्याक स्वताक लागून करता, तशें जर आसलें जाल्यार हांव एसेंब्ली इलेक्शनाकूच एकाच सिटार रावपाचो आनी एकाच सिटाचेर कॉन्सन्ट्रेट करून 6 म्हयने थंयसरूच करपाचो आनी तें केल्लो एक टायम हांव एसेंब्लीनूय आसपाचो. तेन्ना पासून म्हाका म्हाजी पार्टी वयर आसली आनी ह्याय फावटी पासून म्हाका म्हाजी पार्टीच वयर आसली. ह्या फावटी सुद्दां आमकां ऑफरी येयल्ले की सावथाचे सीट सोडा, नॉर्थाचे सीट तुमी धरा, हें भरपूर गजाली जाल्ले. पूण कितें आहा, आमच्या पार्टीची आयडियोलॉजी आसा आनी प्रिंसिपल्स आहा ते कॉम्प्रोमायज करून आमकां पार्टी चलोवपाची नासली आनी पार्टी फुडें व्हरपाची नासली. सो ते कॉम्प्रोमायज ना करून एक्चुली पॉलिटिकली आमकां ते डॅमेज जातले, डॅमेजींग आसले. बट आमी ते एक्सेप्ट केले आनी आमी ते चॅलेंज एक्सेप्ट करून आमी कंटेस्ट केले. आयज आमकां एक्चुली इतलें प्रावड फील जाता की जे सो कॉल्ड इंडिया अलायन्स आनी सो कॉल्ड सेवियर्स ऑफ गोवा जे आसले, थोडे रिलिजनूय वाचोवपाक म्हणून येयल्ले, आयज तेच एकामेका वांगडा झगडटा. ते करुया. तेजे पयलीं तेजेर हांव येवपाचो आसा. पूण पयलीं सद्या अशें जालें की मनोज परबाक डिप्रेशनान गेलो. मनोज परबाक दिसतालो आपूण बाबा आय एम CM मटेरियल. तुज्या सावथ गोंयच्या हाणें सांगलो ही इज PM मटेरियल म्हणून सुद्दां. आनी रियलायज जालें की बाबा 25,000 मतां पडली. आय वोंट से जस्ट 25,000 इज सायजेबल वोट्स. 25,000 मतां पडली. यू वर टेकन इंटू हें म्हणजे कोणें सांगिल्ले प्रमाणे की सामको मनशान आतां सोडून दिले, तकली उडयली म्हणून. ना ना तशें नासलें की हांव जिखोंक ना, हें ना, तसो प्रश्न नासलो. प्रश्न 100% आमी हर्ट जाल्ले, नॉट इन डिप्रेशन आसलें जाल्यार आयज तुका हांगा दिसचो नासलो. हांवें केन्ना खंयच्या डॉक्टराक डिप्रेशनाक लागून मेळोंक ना, नाजाल्यार तूं म्हाज्या घरान चवकशी करपाक शकता. आय वॉज नेवर डिप्रेस्ड, बट 100% हर्ट. आमचे सगळे भुरगे हर्ट आसले की इतलें काम करून आमकां लोकांनी कित्याक मतां मारूंक ना. लोकांक लागून काम करून, गोंयकारांक लागून सेल्फलेसली काम करून 7 वर्सां आपलो काम धंदो सोडून, इतली लायफाची रिस्क घेवन, पर्सनल लायफ, फायनान्शियल लायफ सगळें सॅक्रिफायस करून लोकांनी कित्याक मतां मारूंक ना, हो सगळ्यांक प्रश्न पडलो. सो तेन्ना आमी इंटरनली डिसायड केलें की हेजेर आमी विचार करया, लोकांकूच विचारुया की बाबा कित्याक आमकां मतां मारूंक ना, तुमी कितें एक्सपेक्ट करता. भरपूर गजाली आसा जे हांव तुका ओपनली सांगपाक शकना, बट ऑफ द कॅमेरा 100% तुज्या कडेन डिस्कस करतलो हांव. कित्याक तूंय म्हाज्या ह्या जर पॉलिटिकल करियर ना जाल्यार म्हाकाय ह्या प्लॅटफॉर्मार हाडपाक हांव प्रावडली सांगपाक शकता की तुजोय भितर हात आसा म्हणून. कित्याक म्हाजी फर्स्ट इंटरव्यू तुवें केल्ली, तेका लागून कमबॅक जावन सुद्दां फर्स्ट इंटरव्यू तुज्याच वांगडा हांव करता. कित्याक थोडे जाण म्हणटा मनोज यूज एंड थ्रो करता म्हणून, पूण तुका सांगता की तुवें 5 वर्सां पयलीं इंटरव्यू केल्ली ती आजून म्हाज्या काळजान आसा आनी ती सदांच आसतली. ओके, सो तेका लागून तूं दिल्लीच्यान येयसर हांव रावलो. तर कितें आसा, आमकां ह्या 7 वर्साचे जे गजाली आमी केले भितर थोडे रेक्टिफिकेशन्स करपाक जाय आसले, थोडे मिस्टेक्स आसले ते ओमिशन करपाक जाय आसले. सो ते जाणकारां कडल्यान जाणून घेवन, लोकां कडल्यान जाणून घेवन आमी तो सगळो अभ्यास केलो, भुरग्यां वांगडा डिस्कशन केलें. हांव स्पेशली सिक्रेटली हांव लोकांक मेळटालो. आमच्या भुरग्यांक पासून खबर नासलो की हांव तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता म्हणून. कितें जाता, एवरी टायम हांव वयतालो आमच्या भुरग्यांगेर वचून बसतालो. हांव लोकांगेर वचून बसनासलो. लोकांगेर आमी मिटिंगे करताले, लोकांक घेताले, मिटींग करताले, आमी वयताले. बट ते लोकां वांगडा जे इंटरेक्शन 1-to-1 जावपाक जाय आसलें पळय तें मिसींग जातालें. सो तें करपाक म्हाका टायम मेळ्ळो. आनी तुमचे आदले खुबशे जाणकार आहा जे गोंयचे मोगी आसा, गोंयांक लागून चिंततात. सो त्या लोकांचे इनपुट्स घेवपाक म्हाका टायम मेळ्ळो आनी त्या टायमाक लागून 7 म्हयन्याचो ब्रेक आसलो. लोक वेर इज मनोज परब म्हणटाले तेन्ना वाचतालो तर तूं? सगळें वाचतालो. अशें ना की हांव सायलंट आसलो. हांव फेसबुकाचेर सगळ्याक सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसलो. गोंयांत कितें चलता सगळें दिसतालें आनी एक टायमार अशें दिसतालें की भायर येवचो, उलोवचो, थोड्या हेंचेर हें करपाचो, आपले स्टेटमेंट दिवचो, प्रोटेस्टाक वचपाचो, सगळे गजाली जाताले. बट फायनली कितें जालें की हांव जर परतो भायर सरलो जाल्यार हांव परतो तेच हितून पावतलो आनी म्हाका जो जे हांवें चिंतला की अभ्यास करपाचो आनी लाँग टर्म जो गोल आमचो आसलो तो खंय ना खंय तरी परतो आमचो शेणपाचो. आनी ताका लागून
एवॉयड केलें. मनाक खूब दिसतालें की 7 वर्सां वचोन जेन्ना इतलें जाता दोळ्या फुड्यान आनी तूं ओगी रावता स्वताक थांबयता पळय स्वताक आडोवन धरपाक पासून खूब काळी स्ट्रॉंग करचें पडलें. एक आसा म्हाका आय वॉन्ट युअर रिएक्शन की तुका लोकसभेन तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांतांद्रेन तूं थर्ड आयलो. पळय तेंच सांगता कितें तुका की आमी इतले आतां आमचो आमदार विरेश बोरकर जो म्हाका दिसता लोकां वांगडा सगळ्यांकून चड आसणारो एक आमदार, सगळ्यान मोस्ट अप्रोचेबल म्हणटा तसो आमदार आनी प्रत्येकाक फोन लोकांचो घेवपी, फोन लोकांक कॉल बॅक करपी, लोकां वांगडा रावपी आमदार, जेणे 20-20 वर्सां ज्या गांवांत उदक नासलें तांकां उदक दिलें. कितल्या वर्सांची घरांची प्रायवेट घरांची पायपलायन सारकी नासली ती पायपलायन घालून दिले, उदकाच्यो टाकयो केल्यो, रस्ते केले. सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट तेज्या कडेन जाता तितले तेणी मेगा प्रोजेक्ट्स ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडयले, दोंगर हाडयले. कितलेशेच ऑफर घरा येवन बिल्डर येवन ब्लँक चॅक दवरून गेला घरा, तेका पासून बिल्डराक परत धाडलेले आसा. आयज एक कॉन्ट्रॅक्टर दाखोवपाचो जो सांगता की विरेशान तेज्या कडल्यान 1 रुपया पासून घेतला. तो रोड कॉन्ट्रॅक्टर जावन नाल्यार WRD कॉन्ट्रॅक्टर जावन नाल्यार इलेक्ट्रिसिटी केबल घातला तो कॉन्ट्रॅक्टर जावन. आयज असलो आमदार मेळपाक लोकांचें एक्चुली नशीब. पूण तरी पूण इतलें तें सांगता कितें इतलें करून आमकां लोकांनी मतां मारूंक ना पळय, दॅट वॉज सरप्रायज फॉर आमदार मस्ट बी ओके, पूण तुका एक्सेप्टन्स नाशिल्लें एज एमपी तशें हें नासता पळय. कशें आहा जेन्ना वोटेड फॉर मनोज परब ना तशें आतां पळय कशें आहा लोक जेन्ना वोट करता पळय तेन्ना एका पार्टेक करता पळय, एका आयडियोलॉजीक करता आनी थोडेच वोट आसता ते एका मनशाक आसता. आतां BJPचे जर वोट पळयत जाल्यार ते मनशाक नासता, ते पार्टीच्या आयडियोलॉजीक आसता, पार्टीच्या तेंच्या विजनाक आसता नाल्यार तेंच्या लिडरांक आसता. सो हांगाय तशेंच आसा, जे वोट्स आसता ते पार्टेक आसता. सो एज अ पार्टी आमकां खंय ना खंय तरी आमी चुकला आसतले नाल्यार लोकांक ते कमी दिसला आसतले म्हणून ते वोट पडोंक ना. बट एज अ काम वायज जर पळयत जाल्यार विरेशान जें काम केलां तें हाच्या पयलीं कितलीं वर्सां आमदारांनी करूंकूच ना. तेका लागून तेका आजून मेरेन 3 वर्सां जालीं तरी बेजिकूच तेका दिवचें पडटा लोकांक, कित्याक हें बेजिकूच वॉज मिसींग इतलीं वर्सां. म्हणून आजून तो बेजिकारूच अडकोन कित्याक आहा, तेच फायली कित्याक मूव करता, कित्याक दॅट वॉज मिसींग फॉर लास्ट 20 years. So after लोकसभा elections, now next लोकसभा election, will you ever contest काय तुम्ही म्हणटाले नाका म्हणून ओनली स्टेट पॉलिटिक्स इज गुड? ना कशें आहा पळय, आतां जे आमचे मिस्टेक जाला ते मिस्टेक जर घेवन आमी जर सारके केले जाल्यार ते इलेक्शन आमकां कॉन्टेस्ट करपाक पॉसिबल जातलें. बट तेकाय लागून मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज फंड्स. आतां गेले इलेक्शन आमी फक्त 17 लाखांक केले. 17 लाखांक 2 सिटां आमी कॉन्टेस्ट केली. भितरले म्हाका दिसता 6 लाख 10-12 लाख ते ऑलमोस्ट आमचे क्रिमिनल, कित्याक रोबोटाचेरूय क्रिमिनल केस आसले, म्हाजेरूय आसले. सो 6-12 लाख आमचे ते क्रिमिनल एडवर्टिजमेंट दिवपाक तेकाच गेले. जाल्यार इतल्या लाखान हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून जिखपाक तरी आमी शकना. दॅट इज इम्पॉसिबल. फंड्स खंयच्यान आयले? लास्ट टायम 17 लाख हे लोकांनी आमी जशें अपील करताले, आमी QR कोड धाडटाले, तितून लोकांनी तो कंटिन्युअस आमकां फंड करून दिलो. आतां लोक कितें म्हणटा RG कडेन करोडांनी रुपया येता, UKच्यान येता, हांगल्यान येता, जाल्यार 17 लाख हाडचे नासले. आयज UKच्यान जर पयशे येता जाल्यार तो करोडांनी आसपाक जाय, कित्याक UK जे गोंयकार आसा तेंचे अर्निंग हाय आसा, खुबशे गोंयकार भायर आसात. सो ते जर फंड तेंच्यांनी जर दिवपाक लागलेलो आनी आमी जर तसो घेतलेलो आनी तसो येयल्लो जाल्यार ते कमीत कमी एटलीस्ट 1-1.5 कोटी आसपाक जाय मिनिमम. पूण 17 लाख आसचो नासलो. सोंपलो तुजे कडेन फंड? 17 लाख आतां आमच्या अकाउंटान आसतले 1,20,000 1 लाख बीन आसात. आनी पार्टी बिल्डअप करता 1,20,000 आतां ते आतां तेकाच लागून आमची स्ट्रॅटजी आसा. फंडाक लागून आमची स्ट्रॅटजी आसा की फंड्स कशे जनरेट करपाचे. सो तें आतां काम आमचें ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. आमची ते दीस एक्टीव मेंबर्सांची मिटींग जाला, तांकां आमी सगळ्यांक टास्क दिल्ले आसात. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलचे मिटींग्स जातले, तांकां टास्क एंड टार्गेट आसतले. आनी आमी भुरग्यांकूय क्लियर कट सांगलां की जर रेवल्युशन करपाक जाय, जर गोंय वाटोवपाक जाय जाल्यार ते कम्फर्ट झोनान जावपाचें ना. कित्याक आमचीय थोडी मिस्टेक आसली की आमचे थोडे भुरगे कम्फर्ट झोनान गेले की 2022 आमकां इतली मतां पडली, सो आतां लोक आमकांच वोट मारतले. सो ती आमची मिस्टेक जाली भुरग्यांची. थोडे भुरगे रावले, थोड्या भुरग्यांनी मरोन काम केलें ना न्हू, बट थोडे रावले. तांकांय आमी क्लियर कट मॅसेज दिला की जर आमी कंटिन्यू करतले आनी जर आमकां करपाक जाय आनी जर गोंय हातीन घेवपाक जाय जाल्यार कम्फर्ट झोनाच्यान भायर येवचें पडटलें. कम्फर्ट झोनान खंयचेच वॉर जिखपाक शकना, ना जाल्यार आमी बॅटल जिखपाक शकना. आनी कम्फर्ट झोनाच्यान जर भायर येयले आनी जे आमी टार्गेट्स डिसायड करता आनी ती जेन्ना एक्सेप्ट करता की आमी करतले म्हणून जाल्यार ती जावपाक जाय. आनी ती जर जाली जाल्यार 100% फंड वोंट बी इश्यू. तुका सिंपल कॅल्क्युलेशन सांगता. आतां आमकां वोट्स आहा एसेंब्ली इलेक्शनाक 90,000 आसा, आतां जर 70,000 आसा, भितरले फक्त 10,000 लोकांनी जर 100 रुपया जर तांकां काडपाक जर आमी तेंच्या मेरेन पावले आनी तांकां कन्विन्स केलें म्हयन्याक 100 रुपया काडपाक जाल्यार 10 लाख रुपया जाले म्हयन्याक. दॅट इज सफिशंट फॉर अस. आमी भितर आमची पार्टी बरी चलोवपाक शकता. व्हडले इव्हेंट जावचे ना, बट
आं फॉलगा मारपाची ना फॉलगा मारपाची गरज ना आमकां आमची पार्टी बेजीक भुरग्यांक थोड्यांक हायर केले आतां सोशल मिडिया येदो व्हडलो आसा सोशल मिडियाक लागून भुरगे हायर केले थोडे ग्रावंड मॅनेजमेंट बूथ मॅनेजमेंट करपाक थोडे भुरगे हायर केले तेंचेर लक्ष दवरपाक मॅनेज करपाक परत फंड्स मॅनेज करपाक भुरगे दवरले हे हेतून आमचे 10 लाखान आरामान जावपाक शकता बट तेंच सद्या जायना न्हू पूण ते जावपाक लागून आतां मिटींग आतां बोवाळ जाल्ला की जिल्हा पंचायत इलेक्शन लागीं पावलें सो मनोजाक बीजेपीन काडून कोट्यांनी रुपया दिला आनी सांगला बाबा यो भायर आतां ओपोजिशनाची मतां फोडपाची आसा सो दीस इज युअर टास्क नाव हे 2022च्यान तेच्या पयलींच्यान हें चालू आसा की आमी बीजेपीची बी टीम आमकां बीजेपी पयशे दिता हें दिता पयशे दिता जाल्यार आयज जे पयशे दिल्ले ते पार्टे जशे बॅनरां लावन होर्डिंगां लावन गायब जाले पळय तशें आमी गायब जावपाचे आमचे केन्ना तुमकां होर्डिंगूय खंय दिवचे ना इतले पयशे जाल्यार एटलिस्ट थोडे म्हणटा मनोजाक स्टायली मारपाक आनी आपूण वन मॅन शो करप हांव म्हाजो पोस्टर व्हडलो होर्डिंग तरी लायता आसलो एक 30,000 40,000 म्हयन्याक घालून एक म्हयनो तरी लायता आसलो आं आयज आमचे कडेन तेय पयशे ना एक सादें होर्डिंग लावपाक गोंयची येदी व्हडली पार्टी पड एक होर्डिंग ना लावपाक पयशे ही परिस्थिती आसा सो कोण कितें म्हणटा पळय तें आतां लास्ट टायम तुका तेंय सांगता की लास्ट टायम आमी खूब मनाक लावन घेतले की तो आमकां बी टीम म्हणटा तो आमकां चोर म्हणटा तो आमकां करप्ट म्हणटा तो आमकां एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणटा हे सगळे गजाली आमी मनाक लावन घेतलेले पूण ह्या फावटी आमी हांवेंनूय स्वता ते चिंतलेले आसा भुरग्यांकूय सांगलेले की हे गजाली मनाक लावन घेवपाचें ना कित्याक आमचो एक ध्येय आसा आमचो एक गोल आसा तो जो मेरेन अचीव जायना तो मेरेन बाकी मदीं कोण कितें म्हणटा आमकां कितें करता जेन्ना आमी क्लियर आसा तेन्ना आमकां कोणाक प्रूव करपाची गरज ना आन्सर आमी एवरी टायम आन्सर करीत गेले पूण ह्या फावटी आमी डिसायड केला की आमी कोणाकूच आन्सर करचें ना कोण आझाद मैदानार रावन बोबो मारून नाल खंयच्या झाडांनी काजींनी वचोन बोबो मारूं आमकां फरक पडना आनी पडपाचोय ना ह्या फावट पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तूं चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी पंचामृता उजो तितलोच आसा काय कमी जाला ना उजो तितलोच आसा फक्त तो आतां मोर चॅनलायज जाला म्हटल्यार जावपाचो आसा कित्याक हांव तुका आतांच म्हणना की जाला म्हणून फक्त एक आमकां मार्ग मेळ्ळो आसा एक प्लॅन काडलेलो आसा त्या प्लॅनाचेर फक्त चलपाक जाय जर आमी चल्ले जर आमच्या भुरग्यांनी कम्फर्ट झोनांच्यान भायर येवन जर ह्या मार्गाचेर जर चल्ले जाल्यार सक्सेस आमकां 100% मेळपाक शकता सक्सेस केन्ना झेडपीन झेडपी इलेक्शनाचो आमचो आमी विचार करूंक ना सद्या आमचो जो विचार आसा तो ऑर्गनायझेशन बिल्डींग आनी न्यू मेंबर्स हाडपाक कित्याक आतां पळय कशें जाता की आमी तेच मेंबरा वांगडा आमी हें करता सर्कस करता ती सो एवरी टायम तेच भुरगे एवरी टायम तेच हें सो न्यू भुरग्यांक कशें भितर हाडटले आतां इतलेच धर कमीत मतां धर आमकां 60,000 मतां धर आतां पूण ते 60,000 लोकां मेरेन आमी पावोंक ना न्हू अजून एक्टीव आसतना कितले 500-600 भुरगे एक्टीव आसतले पूण ते 60,000 लोक आसा खंय तांकां कसो कनेक्ट करतलो सो दॅट इज आवर टार्गेट की ह्या 60,000 लोकांक जर आमी टार्गेट केले भितरले आनी 1,000 जर आमी भायर काडपाक जर सक्सेसफूल जाले जाल्यार 500 ते 1,500 जाले आनी दॅट वील बी अ ह्यूज नंबर गोंयांत तरी ह्यूज नंबर ते 1,500 आमी खूब कितें ओवर्टर्न करपाक शकता तातूंत 27 इलेक्शन हय ते ऑटोमॅटीक ते फुडें आसतले तूं खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट फायनलायज कित्याक ना आजून एक तुका सांगता हें आमी जे डिस्कस केला आमच्या मिटिंगेक आमी सगळ्या भुरग्यांक सांगला की प्रत्येक भुरग्यान आपले बूथ मॅपींग जें आसा तें करपाक जाय ज्या भुरग्या कडेन बूथ मॅपींग ना जो भुरगो तितले टार्गेट दिला तितले मेंबरशीप जर करिना जाल्यार ती कॉन्स्टिट्युएन्सी कंटेस्ट करपाची काय ना हो विचार जातलो इंक्लुडींग विरेश अशें घेतला बूथ मॅपींग ती काय वाडपय ना सद्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतला कित्याक सद्या थंयसर दुसरो आनी कोण भुरगो ना सद्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कित्याक हांव कॅन्डिडेट आसलो थंयसर आनी हांव एक्टीव आसल्या कारणान कितें आसा तें सद्या तरी म्हाजेर आसा बट थंयचे जे आमचे प्रेजिडंट आसा हें काम प्रेजिडंटाच्या थ्रू जातलें बट कॅन्डिडेट मागीर डिसायड जातले पूण एज अ लिडर जर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेता आनी हांव जर फेल जाता तें करपाक जाल्यार म्हाका रायट ना थंय बसपाक आमी सिंपल फॉर्मुला दवरला की आमकां पयलीं म्हटल्यार लिमिटेड रिसोर्स आसा आमच्या कडेन पयशे लिमिटेड आसा ह्युमन रिसोर्स लिमिटेड आसा सगळेंच लिमिटेड आसा जर आमी जर लास्ट टायमा भशेन जर मिस्टेक परती केली परती जर सिटां आमी घातली जाल्यार कितें जातलें ज्या सिटाचेर फोकस करपाक जाय तो सीट आमचें आमकां जावचें ना आनी आतां आमकां कळ्ळां की
एवरी सिंगल सीट इज इम्पॉर्टंट आनी प्रत्येक एका सिटाक सुद्दां व्हॅल्यू हा कित्याक आयज एक आमचो आमदार वचून जर असेंब्लीन जर असो आवाज काडटा आनी हांकां एक्सपोज करता जाल्यार फाल्यां 10 येयले जाल्यार कितें जातलें आनी 20 येयले जाल्यार कितें जातलें. सो दॅट मेक्स एन इम्पॅक्ट. 20 आयले सरकार जातलें. 20 येयले सरकार 21 जायन आवाज काडटले तुमचे. हय ते कोण काडटा पळय कशें ऑपोजिशन कोण काडटा कितें काडू. बट आमी सद्या तरी तुका एक सांगता की लोकांचे वोटरांचो फिडबॅक घेवन आनी बाकीचे सगळे गजाली हे पॉलिटिकल गजाली पळोवन आमी तरी आतां तरी तुका सांगता ह्या स्टेजीचेर हांव सपना पळयना की हांव सरकार करतलो म्हणून नाल्यार आमी सरकार करतले म्हणून. हांव तुका हे सगळे एक वर्सान सांगपाक शकता की आमी कितें करपाक शकतात. सो हे हय आतां तर तुका सांगपाक शकना कित्याक आमचे भुरगे आतां ब्रेक जाल्ल्या कारणान आनी नवी पॉलिसी नवी सगळी गायडलायन येयल्ल्या कारणान तें जो मेरेन सारकें लायनीर येयना तो मेरेन हांव तुका कसलेंच आश्वासन सांगूंक शकना की हांव 1 जिखतलो 2 जिखतलो 4 जिखतलो. कितले भुरगे रिटेन जाले काय 7 महिने? ऑलमोस्ट सगळे भुरगे रिटेन जाले. ऑलमोस्ट 99% भुरगे रिटेन जाले. 3-4 भुरगे खंय तरी हांगा सगळे आतां ते आमी मिटींग घेतली. ऑलमोस्ट 300-350 एक्टीव भुरग्यांकूच आमी आपयले. तुमी चडशे भुरगे पावोंक ना कित्याक चडशे कडेन ग्रामसभा आसले आनी लोक म्हणटा की आरजी थोडा पूण ग्रामसभेन आजून मेरेन 7 म्हयन्यांक आमचेच भुरगे वचून थंयसर विशय घेता. आमचेच भुरगे. सो आमी भुरग्यांक तशें ट्रेन केला की आरजी आसूं नासूं आपल्या गांवांक लागून भुरगे झगडात रावतले. फाल्यां आरजी एज अ पॉलिटिकल पार्टी सोंपली पासून जाल्यार भुरगे आपल्या गांवांक लागून झगडात रावतले इतली तरी गॅरंटी आमी दिता. सो तुजे 99% भुरगे रिटेन जाले. येस. ओपोजिशना बद्दल आतां आउट ऑफ युनायटेड ओपोजिशन तूं विरेशाक सांगलें म्हणजे तुमची कोर कमिटीन डिसायड केल्लें. सो एकटो आमदार कितें करूं शकता असेंब्लीन? एकट्या आमदारान जें केलां पळय तें हेंच्या कडेन सुद्दां कापासतात ना. आयज जे चल्ला पळय बाकीचे जे विशय जे कॉस्मेटीक विशय जे घेवन झगडटा चड ड्रामा. आयज जर तूं गोंयच्या जमनीचो विशय डिस्कस करिना गोंयकार कोण हो विशय डिस्कस करिना गोंयान वाडटा ते मायग्रंट इन्फ्लक्साचेर आनी तेंच्या झोपडपट्टेंचेर इल्लिगल बस्तीचेर जर डिस्कशन करिना जर तेंच्या ड्युअल वोटींग कार्डाचेर जर डिस्कशन करिना जाल्यार बाकी सगळीं डिस्कशनां कॉस्मेटीक आहा आनी ती एंटरटेनिंग आसा. हे जे फॅक्ट्स सांगले पळय आतां नाव यू कम अप विथ अ फॉर्म्युला टू वीन इलेक्शन्स पॉलिटिकली. हे फॉर्म्युला घेवनूच तूं जिखपाक शकता. मायग्रंट वोटींग घेवचें पडटलें तुका. ड्युअल सिटीजनशीप आशिल्ले मनशाक ड्युअल वोटींग कार्डवाले घेवचें पडटलें तुका. नॉट नेसेसरी कित्याक ती जी वोट्स आसा पळय ती सॅच्युरेट जाल्या थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आतां जर फॉर एग्जाम्पल तूं सिटीज घे मोर्मुगांव घे तालुका मॅक्झिमम जर थंय आसा जाल्यार ते सॅच्युरेटेड जाला. म्हापसा सिटी घे थंय ऑलमोस्ट 10-12 हजार मायग्रंट वोटर्स आसा. मडगांव घे थंयसर ऑलमोस्ट 10-12 हजार आसा. फोण्या घे थंयसर आमकां येवपाक खूब डिफिकल्ट. हें हांव डायरेक्ट सांगता डिफिकल्ट. बट जर थंय त्या रितीन जर ते इक्वेशन जालें मायग्रंट वोट जर स्प्लीट जाले आनी गोंयकार जर आमच्या वांगडा रावले जाल्यार इट इज पॉसिबल ना न्हू. आतां जर तूं पळयत जाल्यार मायग्रंट वोट आतां हळू हळू काँग्रेस आनी हेंच्या मदीं स्प्लीट जावपाक लागले. ती एक तरफी आसली ती स्प्लीट जावपाक लागले. जे हेच्या असेंब्ली लोकसभा हेका इलेक्शनाक पयल्या आनी लोकसभाचे वोटींगूय डिफरंट आसता तर पण तें जर असेंब्ली इलेक्शनाक जाल्यार पॉसिबल आहा. बट हें सोडलें जाल्यार अशें खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या जाग्याचेर 80% गोंयकारां जिखपाक जाय 35-40%. सो 80% गोंयकारांतले 35-40% जर आमी आमच्या सायडीन हाडपाक जर आमी तशें काम केलें आनी तें जर जालें जाल्यार इट इज व्हेरी मच पॉसिबल. सो आमी बट एक तुका सांगता की पॉलिटिकल करियर करपाक लागून नाल्यार तें अस्तित्व दवरपाक लागून इल्लिगल बस्ती आनी इल्लिगल वोटरांक तर आमी केन्नाच हें करचें ना. हें 100% सांगता. तसलें जाल्यार पॉलिटिक्सचो फायदो कितें? पॉलिटिक्स पडल्या 100% कितें आनी फायदो कितें? तेंकांच घेवन गेले आमची आयडियोलॉजी खंयल्यान पार्टी कित्याक जाय? बाकीचें आहा न्हू येदे व्हडले. आमी बारीक लेवल करता ते बरें व्हडले लेवलार करता करून लोकांक एन्जॉय मागीर. आयज तूं पळयता आरांबोल कितें जालें पयलीं तुवें गँग रेप कवा जालो ते हे सगळे गजाली जावपाचे. भायल्या लोकांनी गोंयकारां पेटयलो हे ही नवीन गजाल न्हू. आयज तो ते काल तो मर्डर जालो तेच्या पयलीं मार तर सदांच खातात लोक. तूं बाजारान जावं मार खाता लोक. रस्त्याचेर गाडये पार्किंग करतना मार खाता. तुका एक सिंपल इन्सिडंट सांगता. ते दीस आमच्या फ्रेंडाची गाडी लागली कांदोळ एका गाडयेक राजस्थान गाडयेक फाटल्यान म्हणजे फुडल्यान कोणी ब्रेक मारलो तेणी ब्रेक मारलो हेणी ब्रेक मारलो अशें करून ते लागले. तेका एका टॉप पोलीस ऑफिसराचो जो IAS ऑफिसर आहा तेचो सेक्रेटरी आमच्या भुरग्याक फोन करता. तो तेका फोन करता तेका फोन सांगता की इसका जो भी है सेटलमेंट वो करो. तो सांगता आमच्या गोंयकाराक. हां हे कितें म्हणजे ते IAS ऑफिसर येता हांगा ते आमकां लागून येता काय तेंचे जे हांगा कोण रावपाक येयल्या पळय तेंकां लागून आसा हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह. म्हणजे आमची सेक्युरिटी खंय? ती गाडी भाऊ तेणी विचारपाक जाय गाडी कितें लागली आनी तो येदो व्हडले पुलीस ऑफिसराचो थंय सेक्रेटरी चिरिमिरी एक्सिडंटान कितें इंटरफियर हें तुजें काम?
फाटल्यान ते पळयतले इन्शुरन्स आहा दोनाय गाडयांक ते पळोवन घेतले न्हू ना लोकल पुलीस पळोवन घेतले. सो आमी म्हाका दिसता कॅमेरार सांगलें बरें की जे गाडी केन्ना एक्सिडेंट जालो जाल्यार भायल्या भायर कॉम्प्रोमायज करपाची गरज ना, प्रत्येकाचो इन्शुरन्स आसता आनी इन्शुरन्स क्लेम करपाक 100% इन्शुरन्स करपाक जाय. ते म्हणटा 10,000 दिना जाल्यार सोडना कर म्हणटा. तो सांगता ताका सकाळी शोरुमान यो म्हणून, म्हणजे दादागिरी. तू सकाळी तो म्हणटा उसके साथ शोरूम में जाना कल सुबह. हे कितें म्हणजे आमच्याच गोंयान आयज ही आनी आमी सगळे गजाली हेच्या पयलीं वॉर्न केल्ल्या. आयज शेकार मर्डर जाला, आयज चेडवाचो ते रेप जाला. आमी फुडें सांगता हांव हें स्टेटमेंट नोट करपाचें गोंयकारांनी की ह्या फुडें घरान काडून आमकां मारतले, घरान येवन आमचे रेप करतले. हें जायना न्हू. आमी जर लोक जर हें लायटली घेता न्हू जाल्यार हे सगळे गजाल जातले तेन्ना लोकांक उगडास येतले. आयज जे जे गजाली आमी सांगलेले सगळे गजाली एक एक करून सारके जायत आहा आनी फुडें जातले जर लोक चेंज जायना जाले. आनी लोक जर चेंज जाले, लोकांनी जर हे सिरियसली घेतलें, आपले वोट जर सिरियसली घेतले जाल्यार खंय ना खंय तरी लोक वाचपाक शकता. नाजाल्यार घरान येवन मार खावपाकूय रेडी रावा आनी घरान येवन आपल्या भुरग्यांचेर रेप जाता तो पळोवपाकूय रेडी रावा. सिंपल गजाल. सो आतां एक्सेप्टन्स आसतलो म्हणटा तुका RGPक? आसतलो म्हणजे कशें आमकांय काम करचें पडटलें. आमकां जशें सांगलां तुका थोडे चेंजीस हाडचे पडटले जे हाडपाक आमी तयार आसा. आनी ते ओवर द पिरियड ऑफ टायम जशें आमचें फंक्शनींग चलतलें तुकांय दिसतलें की RGन खंय ना खंय तरी बदल केला म्हणून आपल्या कार्य पद्दतीन. ओके, देव बरें करूं. खूब प्रश्न युनायटेड ऑपोजिशनाचेर जाले ऑलरेडी, हांव क्लॅरिफायड. आनी खुबशे प्रश्न तुवें ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्ले. सो दीज वर पर्सनल. लास्ट वचच्या पयलीं फॅमिली इज हॅपी ऑर नॉट हॅपी? 7 म्हयनो सुशेगाद मेळटालो म्हणून हय, खूब हॅपी आसली. आईक बीन टेन्शन नासलें की सदांच लेट येता कितें जातलें. पण परत हांव कमबॅक करता तें घरा सुद्दां खबर नासलें आनी घरा सुद्दां डिस्कस करूंक नासलें की हांव परत हें करतलो, प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो, आवट जातलो. सो तेंकांय शॉक जालो की आतां परतो इतले बेगीन कित्याक गेलो. आनी आतां परतें तें टेन्शन, परतें देवा कडेन बसप, हे सगळे गजाली चालू जातले. बट डजंट मॅटर. हें आमी घेतलेलें आसा. हें आमकां लोकांनी सांगूंक ना की तुमी गोंया खातीर करा म्हणून. ही आमची खाज म्हणटा हांव. आमकां उमेद आहा हें करपाचें, ताका लागून आमी करता आनी करीत रावतले. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. सो हे आशिल्ले मनोज परब, रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे अध्यक्ष. ही सेज ही हॅज कम बॅक विथ अ प्रॉपर प्लॅन, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लाँग टर्म. सो आमचे कडसून पयस उरचें ना, आमकां दिसतलेंच कितें जाता तें. सो दीस वॉज हब एनकावंटर. आनी भायर हेज्या खातीर शूट केलं की वेन इट कम्स टू अ पब्लीक फिगर वी थॉट वी विल गेट हिम इन पब्लीक एंड स्पीक अबाउट इट. देव बरें करूं. थँक्यू. सो आमी चलून वचपा आतां. आमी लेट्स गो फॉर अ वॉक.